मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हापसा नगरपालिकेची इंटरनेट सेवा कांय दिसा सावन ठप्प. लोकांक सोंसचो पडटा त्रास. संबंदीत यंत्रणेन बेगोबेग लावचो विशय तडीक. थळाव्यांचें गाराणें. गोंयांत नितळ मळब उरतले तिगून. गोंय दर्यादेगे खातीर ना कसलीच शिटकावणी. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान विभागान दिला थाकाय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारी विभागान इंटरनेट सेवेचो आपालिपा चालूच आसा. हाचो त्रास खूब जाणांक सोंसचो पडटा. म्हापसा नगरपालिकेची इंटरनेट सेवा कांय दिसा सावन ठप्प जाल्या. देखून लोकांची कामां आडावन उरतात. जाता तितल्या बेगीन सुविधा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी नेट धरता. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. कांय दिसा पयलीं म्हापसा नगरपालिकेकडली सिग्नलां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची गाडी लागून पडिल्ली. ही सिग्नलां पडल्या उपरांत ह्या सिग्नला वयल्यान म्हापसा नगरपालिकेचो इंटरनेट केबल गेल्लो. त्याच्या उपरांत हो इंटरनेट केबल हांगा तुटून पडलो. कितलेशेच दीस जाले हो केबल तुटून पडल्या उपरांत म्हापसा नगरपालिकेचो सर्वर डावन आसा. खंय तरी लोकांची कामां हांगा आडोवन उरता. लोकांक हांगासरल्यान परते घरा वचचें पडटा. सो जाता तितल्या बेगिना ह्या सर्वराचें काम करून हो जो केबल आसा हो हांगा नवीन घालपाची गरज आसा. तशेंच जी सुविधा हांगा लोकांक उपलब्ध ना ती सुविधा हांगा परत लोकांक दिवपाची गरज आसा. 4-5 दिसांचे पयलीं एक ट्रक वयताना म्हणजे ते ट्रक न्हू ट्रक हेजे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे ते खांबे सगळे काडलेले ते व्हरताना कसले कारणाक क्रेन के लागलो आनी सगळे सिग्नल बीन सगळे तुटले तेतून. तितकेच न्हू इवन नेटाचे केबल जे म्युनिसिपालिटी ऑपरेट करता ते नेट केबलूय तुटलेले. आता तुम्ही पळयात आता 4 दीस जाले. 4 म्हणजे 5 दीस. आयचो 5वो दीस हा. म्युनिसिपालिटी सिस्टम चलना कित्याक नेट ना. हेजेर वयर एक्शन कोण घेवचे, हेजे कारवाई कोण करचे म्हणजे पब्लीक कितें करचे. बश्टे आपले व्हाणे चप्पल बीन सगळे कितें आहा ते रोजे वचून परत कोण रेक्टिफिकेशन म्हणटा पळय हे आमचे हांगा गोंयांत नात. म्हणजे मेन म्हापसान कितें रेक्टिफिकेशन जायना. आमदार आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, PWD आसा, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आसा, कोणूय रिस्पॉन्सिबिलिटीन काम करिना. आता हांव म्हणटा की 4 दिसा तुमचे सिस्टमा खातीर तुमी व्हरताना निग्लेशना खातीर पब्लीक कित्याक त्रासान पडोंक जाय. कित्याक पब्लिकाक सर्वीस मेळना. आता पब्लिकाचे सर्वीस नेट केबल कातरून गेले हे मोडले तेतूरले सर्वीस रेक्टिफाय जावंक जातले. ऑन द स्पॉट एक्शन जावंक जातले. अजूनय जावंक ना. आयज ते 5वे दीस जाले. आनी हांव म्हणटा की ओके इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट सगळे अनवॉन्टेड केबल कातरता हे पयशे भरूंक ना म्हणून कातरता म्हणून. आता हे मिस्टेक जाला हेजे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा कडेन. कित्याक रेक्टिफाय जावंक ना. कित्याक म्युनिसिपालिटी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक विचारिना हे तुमचे कारणा खातीर अशें आमकां लुकसाण जाला हे तुमी कित्याक रेक्टिफाय करिना. आता तुमी कितें व्हडले टेंडरा खातीर वेट करतात. व्हडले टेंडर पास जातले म्हणजे थोडे थूक लावपाचें काम करया म्हणून हांव विचारता म्युनिसिपालिटीच्या डायरेक्टराकूय सुद्दां आनी आमदाराक सुद्दां हे आतां सिस्टम केन्ना चालू जातले आमचे हे आमकां जाता तितके भितर सिस्टम चालू जावंक जाय म्हणून इतकी म्हाजी मागणी आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव, सानिका नागवेकर. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोनसोड्यार कोयराचो विशयान लोकांची तकली पेड्ड्यार केल्ली. आतां हो गार्बेज खंय तरी कमी जावपाक लागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. सध्या तरी जर वास जो आमकां वास येतालो तो वास खूब कमी प्रमाणात जाला. हो गार्बेजी प्लांट घालता जाल्यार लोकूय ऑब्जेक्ट करतात. लोकांक वास येता म्हणटा पण गार्बेज तयार करूं जाता म्हूण लोकांक प्लांट नाका. आनी तुमी जाणा आसतले की सद्याक नांवाजलेलो आसा म्हूण तो सोनसोडो आनी तुमी सोनसोड्या जाणात डेली उज लागता कितें आनी जाता. पूण आज खंय तरी ह्या सोनसोड्या वयली गार्बेज जी आसा ही कमी जायत गेले कडेन आसा. आनी ह्या गार्बेजी बद्दल आमी विचारून घेवया. जे इंजिनियर आसात ह्या लोकांक विचारया, ह्या जे कावन्सिलर आसा हांकां विचारून घेवया की गार्बेजीचें सिच्युएशन खंय पावलो ते जे सोनसोड्या वयले. आनी आमी एक सांगतात की जो इंजिनियर आसा दीपक देसाय हेणे एक मेसेज दिले कडेन आसा की आमी एक टीम काडले कडेन आसा. ह्या टिम्यो रातच्यो गार्बेज जे स्पॉट आसात गार्बेज उडोवपाचे जे ब्लॅक स्पॉट म्हणटात ह्या स्पॉटार आसतले आनी कोणेय जर गार्बेज उडयली तांकां धरतले आनी तेंचेर कायदेशीर कारवाय करता म्हणून. आनी कोणेय ह्या गार्बेजी बद्दल कोणेय आंगाडून उडोवचे न गार्बेज आपल्याली आसा ते भशेन दवरची. डोर टू डोर
जी गार्बेज आसा ही आमी काडटात. गार्बेजीच्या बाबतींत जर म्हणपाचें आसा की आमची एंटायर मडगांव म्युनिसिपालिटी डोर टू डोर कलेक्शन गार्बेज जाता आनी इन सेग्रिगेटेड मॅनर ड्राय आनी वेट ही कंप्लिटली 100% सेग्रिगेटेड मॅनरान आमची गार्बेज संचोड्यार वता. थंयच्यान वेट गार्बेज आसा ती एंटायरली डे टू डे काकोरा ट्रिटमेंट प्लांटान विथ स्पेशलायज्ड व्हेहिकल प्रोवायडेड बाय GWMC तेंच्या कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे ते ट्रान्सपोर्ट करता एंटायर ड्राय वेट वेस्ट. आणि ड्राय वेस्ट आसा ती आमची डे टू डे आमचे बेलिंग चलता थंय. प्लस त्या भायर आमची एक नेसा एक एजन्सी आसा ती आमची फ्री ऑफ कॉस्ट CSR अंडर आमकां सर्वीस दिता ताजे कडेन थोडी वयता आनी कितेंय सपोज आमची एक्स्ट्रा उरता जाल्यार ती आमी काकोटा ट्रान्सफर करता. सो देर इज नो प्रॉब्लेम ऑफ गार्बेज एज सच एट संचोडो. संचोड्या वयली सगळी गार्बेज एंटायरली ऑन डे टू डे बेसीस क्लीन जाता. आमचे जे डोर टू डोर एजन्सी आसा ते सकाळी अर्ली मॉर्निंग बाय आमचे डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट जावचे पयलीं तांकां इंस्ट्रक्शन आसा की दे हॅव टू सेग्रिगेट जे ब्लॅक स्पॉटांची गार्बेज जाता ते 100% सेग्रिगेट करप तेमी आनी त्या स्पॉटार दवरप आनी थंयच्यान आमी ती उखलता. जे ब्लॅक स्पॉटा वयली गार्बेज सुद्दां मिक्स फॉर्मान आमचे संचोड्यार वचना. आनी दुसरो ब्लॅक स्पॉट कंट्रोल करपा खातीर आमी एक नायट ड्युटी आमी केल्ली पयलीं 1-2दां. तेन्ना आमकां अशेंच कळून आयलें की ऑलमोस्ट 58 प्लेसाचेर आमचे अरावंड द बाउंड्रीज लोक हाडून गार्बेज उडयता. आमी एक नायट ड्युटी केली तेन्ना आमी ऑलमोस्ट 100 केसीस बूक केल्यो आनी अरावंड 2 lakhs आमी फायन रिकवर केली. तरी आसतना सुद्दां आमकां दिसून आयलें की हे चालूच आसा. सो आतां आमी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट केला विच इज कंटिन्युअसली वर्किंग रायट फ्रॉम मंडे टू संडे. सध्या पयलीं परस खूब म्हणजे 80% तरी गार्बेज क्लियर जाल्ली आहा. जो डॅम्पचो पळय आशिल्लो इतलो व्हडलो दोंगर जावन आशिल्लो पळय तो फूल कंप्लिटली काबार जाला. आतां ती सकयल ब्लॅक हे घातलेले आहा पळय हेजी वयली सेग्रेशन करून जे पळय लेवल करून दवरले आहा तो एक प्लॅटफॉर्म कसो मोर बॅक पैकी प्लॅटफॉर्म जाला आनी त्या प्लॅटफॉर्माचेर जी पळय गार्बेज पळय आतां व्हरून घालता पळय ती डे बाय डे आमगे सगळें सेग्रेशन जावन हांगा वयता. गार्बेज कमी जाला म्हूण सांगता खंयच्या आदाराचेर दर 4 ते 6 म्हयन्यांनी संसड्यार उजो लागता. कोण लायता कोणाकच खबर ना. ह्या संसड्याक लागून कोयराचो विशय वाडत चल्ला. हो संसोडो आदी सील करात. आयकात सावियो कुतिनोची संसड्याचेर उक्तायल्ली प्रतिक्रिया. दाखोवपा बेसिकली एक पेटिशन चलता म्हणजे हांगा हायकोर्टान रिगार्डींग सायपेल लेक पोल्युशनाचेर. ते निमित्त घेवन सील करीत आसा ते आनी जे एक्चुअल गरजे जे आसा ते सील जायना आमी पळयता तेचे आनी सील केले उपरांत सील काडटा तेवूय पळयला आमी समजलें. सो कित सुमार मागीर कोर्टा ते सांगतात आनी कित सुमार कोर्टाक रिप्लाय दिता हें म्हाका समजना. पूण सारकें पोल्युशन सपोज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बरें पोल्युशन कंट्रोल करपा जाय जाल्यार इदर संसरोच सील करपा जाय नाल्यार म्युनिसिपालिटीचे कितें तरी सील करपा पडटा. कित्याक इतलें जे पोल्युशन जाता एनवायरमेंटाचें मोस्ट ऑन अकाउंट ऑफ बर्निंग ऑफ वेस्ट. आतां पळय संसऱ्यार एवरी वीक ऑर एवरी मंथ यूज आसाच. आतां कोण लायता पयलीं मिथेन गॅस म्हणटाले आतां मिथेन गॅसाचो प्रश्न येना कित्याक थिंग फक्त ड्राय वेस्ट आसता प्लास्टिकाचे नाजाल्यार गार्डन वेस्ट आसता. सो मिथेन गॅस जावपा सारकें ना आनी इवन कितें हिटान जावपा उज लागपा सारको हें 4 वरांचें लागता 3 वरांचें 4 वरांचें सकाळीं जेन्ना वातावरण थंड आसता तेन्ना. सो हे क्लियर कट दाखयता हेच उज लायतात कित्याक तांकां ती गार्बेज डिस्पोज करपा जाय. इवन वार्डांनी सगळे कडेन आमकां दिश्टी पडटा वेस्ट एक्युमुलेट जाल्ली आहा ती गार्डन वेस्ट आनी थंय सुद्दां आमकां कंप्लेन येता ते लासयता म्हणून वेस्ट. आनी लासोवपाक कारण एकूच सिंपल म्हळ्यार तांकां तो वेस्ट डिस्पोज करपा जाय आनी हें म्युनिसिपालिटीच्या कार आसता. हें पयलीं सील जावपा जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. प्लास्टीक प्रदूषण उणें करपा खातीर सिंगल यूज प्लास्टीक बॅग वापरप्यांचेर खर कारवाय करपाचो दिवचल पालिका मंडळान निर्णय घेतला. दिवचल पालिका बाजारांत अधिकाऱ्यांक धाडून आदी जागृताय करतले. 1 म्हयनोभर ही मोहीम चालू उरतली. तरी लेगीत हो प्रस्न सुटावो जायना जाल्यार पालिकेन दंड दिवपाचो निर्णय घेतला. आयकात दिवचलच्या नगराध्यक्षाक. पयलीं आमी आमचे कडेन 25 जाण स्वच्छता दूत आसा दिवचलीन. त्या स्वच्छता दूत घेवन तांकां घेवन आमी सबंद मार्केटान अवेरनेस करतले की परत प्लास्टीक बद्दल तांकां अवेरनेस करतले आनी एकदां अवेरनेस केल्या उपरांत तांकां परत दुसरे फावटी आमी डायरेक्ट फायन मारतले. म्हणजे कितें
फायन मारपाची गरज आसा. म्हणजे कित्याक म्हणजे हांव थोडे म्हणटा की खरीच प्लास्टिकची गरज आसा, थंय तुमी जाड्या प्लास्टीक पिशव्यो वापरल्यो जाल्यार कांय हरकत ना. पूण जे सिंगल यूज प्लास्टीक आसा, जे प्लास्टीक रिसायकल जायना आनी गोरवांच्या पोटान वयता, म्हणजे ते गोरवांचे 65 किलो 40 किलो 60 किलो अशे काडीत आसा गोशाळेक. आनी तुमकां ते ऑपरेशन केल्या उपरांत एक गाय ती 15 दीस ते म्हयनोभर उरता आनी मागीर मरता. म्हणून हितून कितें जाता, हें आमी गो हत्या जी आमी करता. म्हणून हांव लोकां कडेन परत परत विनंती करता की आता हे पाववाले तुमी पाव व्हरता जाल्यार कपड्याची पिशवी हाडा. पालिकेच्या या निर्णयाचो परिणाम थळाव्या वेवसायांचेर जातलो. गिरायक येतात, सामान घेतात, पूण पिशवी ना म्हटल्यार कांय जाण सामान घेयना. वेवसायिकांक व्हड लुकसाण जाता. कपड्याची पिशवी दवरल्यार म्हारग पडटा. बंद करपाचें आसा जाल्यार कंपनी बंद करात. बारीक सारीक वेवसायांच्या पोटार कित्याक येतात? थळाव्या वेवसायिकांक असल्या प्रस्नांक तोंड दिवचें पडटा. कितें म्हटलें तर प्लास्टीक पिशवी ना म्हटलें की कस्टमर चडशे अशें म्हणजे घेयना. तशें म्हणजे कितें म्हणटात घरा कडसून तशेंच आयला कितें तर पिशवी आसा, पिशवी जाय म्हणटा म्हणजे अशें. आतां तुमी कसली प्लास्टीक पिशवी वापरता? आतां आमी हे बी आसा आमच्या कडेन, ना अशें ना. खरें हे कशें जाता, हितून वेट चड घेयना असल्यो पिशवी. प्लास्टीक पिशवीन मातशें वेट घेता. खरें ते कितें जाता, आतां कस्टमरा खातीर नाइलाजाक आमकां दवरचें पडटा अशें. न्ही ह्यो म्हारग पडटा काय सवय पडटा? ना, हे म्हारग पडटात आमकां. पण तुमकां परवडा नाही? परवडा नाही. आता 10 रुपयाची जरी मिरसांग घेतली नाही तरी कस्टमर म्हणटा पिशवी दी म्हणटा. आनी दिना जाल्यार तर मागीर कितें जाता, म्हणजे अशें धंद्याचेर मातशे इफेक्ट पडटात न्ही. पिशवी दिना लोक काय सामान घेता काय घेयना? थोडे घेतात, थोडे घेयनात. सगळे आतां कशें जाला, सगळे प्लास्टिकानूच येवंक लागल्या, पॅकिंग सगळे. ते कितें म्हणटा, आमी कस्टमराक ना म्हटलें तरी मग ते कितें म्हणटात अशें की तुमी म्हणजे कंपनी बंद करा न्ही. हे बारीक धंदे म्हणजे अशें ओके, बारीक लोकांक बंद करून फायदो कितें आसा? वयरसून तुमी फॅक्टरी बंद करा म्हणटात ते, म्हणजे कस्टमर म्हणटात तशें. हे ते म्हणजे आता कॅरी बॅग म्हणजे ना म्हटल्यार गिरायक मागीर फाटी फुडें घेता न्हू. मागीर गिरायक म्हणटा पिशवीच जाय, हे जाय ना, आमी फुडें घेता अशें घेता अशें म्हणटा. मागीर दिवपाक पडटात न्हू, कितें करया मागीर. न्ही, तुमी कितें म्हणटा की हे जे एक्शन आहा ती कोणाचेर घेवपाक जाय? चड करून पब्लिकेक सांगूंक जाय न्हू. पब्लिकेक सांगूंक जाय मातशें. पयलीं सांगूंक जाय तांकां पिशवी हाडना, पयलींच फायन मारपाक येना. सांगपाचें तांकां पब्लिकेक. मुन्सिपाल्टी मनी दवरपाक जायना. तेंकां मुन्सिपाल्टी मनी त्या पब्लिकेक सांगपाचें की पिशवी हाडूंक जायना. पिशवी पयलीं सांगपाचें. दुसरे कडेन हाडल्यार आमी फायन मारतले. न्ही, आतां तुमी लोक कितें म्हणटा पिशवी दिना जाल्यार सामान व्हरना? ना, पिशवी दिल्यार कोण घेयना आनी फुडें घेता अशें म्हणटा. चड करून आमकां UP वाले चड सतयता. आमचे गोंयकार जर मातशें समजून हे करता ते कशें आयकना. ओके, 10 रुपये कोथमीर घेतला पिशवी मागता, हे मागता. आतां ते हेजी अशें कपड्याची. पूण ती म्हारग पडटा काय सवय पडटा? सद्या म्हारगूच आहा न्हू ती परवडा नाही. ती 100 रुपये पॅकेट असतात. आणि पेपरूय म्हारग जाता. पेपरूय म्हारग. पेपर 40 रुपये किलो आहा. म्हणजे तुम्ही प्लास्टीक बंद केलें जाल्यार तुमी म्हणटा की मातसो इफेक्ट जातलो? इफेक्ट जातलो सर. प्लास्टीक म्हणजे प्लास्टीक कितें आहा, प्लास्टीक मातशी घट येता आनी हे हितून कांय ना, अडचण ना. हे चड सामान उरना हितून. आनी ते चड करून न्हू पब्लिकेन बॅग हाडूंकूच जाय. येताना बॅग तुका हाडूंक जाय. बॅग हाडल्यार प्रॉब्लमूच ना, कांयच ना. पिशवी आपोआपूच बंद जातली पिशवी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत नितळ मळब तिगून उरतलें. हवामान सुकें आसतलें. गोंय दर्यादेगे खातीर कसलीच शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना. येवपी सप्तकांत सामान्य परस चड परिस्थितीचो अदमास आसा. तापमान 34 डिग्री सेल्सियस उरतलें. गोंय दर्यादेगे खातीर कसलीच शिटकावणी दिवंक नाशिल्ल्यान नुस्तेमारी करप्यांक सुसेग मेळूं शकता. नितळ मळब उरतलें तिगून. अरबी दर्या लागीं चक्रीवादळाचे परिणाम. गोंयचेर कसलोच परिणाम ना. सुकी परिस्थिती चालूच. सकाळी उथळ ते मध्यम धुक्याची शक्यताय. सप्तक उरतलो उष्ण. शुक्रारचे तापमान 34 डिग्री ते 20 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.